सो हे गायज गुड मॉर्निंग. सकाळची नाही 9 जाल्ली आसा आनी आमची अशा तरेन सकाळ स्टार्ट जाल्ली आसा. ही पळयात मिरसांगो सुकोवपाक स्टार्ट करता. म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी मिरसांगो जे सुकयले ते सेपरेट आसले आनी आतां जे सुकयतली ते आमी सेपरेट आसा. सो आतां आमी काल थोडेशे हाडले नाय ते सुकयतली. तेकाच लागून मम्मीन हांगसर हे अशें प्लास्टीक घातला आनी आतां सुकत घालतली. कारण थोडो कस्टमायज मसालो आसा म्हटल्यार कस्टमायज ऑर्डरी आसा तेजें काम आतां स्टार्ट जातलें. सो पावसूय पडटा न्हय मदीं मदीं तेका लागून मातशें प्रॉब्लम जाता. सो आयज म्हणपा लागली सुकत घालया. म्हणजे सुकत घातले का कटिंगेक घेवपाक बरें पडटलें तेका लागून. आनी वेदरूय तितलें कितें बरें ना. सो सुकत घातलें ना का मागीर आमी चाव बीन घेतली. चाव बीन घेवंक ना आज. सो हे पयलीं काम करया म्हटलें. हलकी हलकी दमण आनी हलके हलके वत येता. म्हटल्यार वेदर नाही सद्या आयज काय हेचें ना म्हणटा तशें गडबडीचें वेदर आसा सामकें. म्हटल्यार पावसूय काळोख करता. म्हटल्यार वेदर सगळें चेंज जाल्लें आसा. 2-3 दीस जाले पावस मदींचो काळोख करता मदींच पावस पडटा. सो अशा तरेन आयच्या वेदराचो अपडेट आसा. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची 10:30 कितें तरी जाल्ली आसा. आणि त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा तो बेगिना म्हटल्यार स्टार्ट करया. कारण आयज भरपूर अशी कामां आसा. तुमी स्टार्टींग पयलेच आसतलें मम्मीन मिरसांगो बीन सुकत घातले. सो आतां सामको सिजन म्हटल्यार ही कामां तर चालूच आसतली. आनी तेज्या भायर आयज सांगपाक गेल्यार भरपूर अशें लिस्ट आसा. व्हडलो टायम टेबल आसा. म्हटल्यार सगळीं कामां करूंक जाय. आनी अशें बी दिसता की आयज एक्चुली रेस्ट करपाचो. कारण काल न्हय भरपूर हॅवी क्लब जालें. काम भरपूर जाता हालींच्या दिसांनी. सो रेस्ट असो न्हय बॉडीक मेळच ना. सो आयज खरें सांगपाक गेलें न्हय अशें दिसतालें की रेस्ट करपाचो. कारण केन्ना केन्ना आमची बॉडी सांगता न्हय आमकां की रेस्ट करा म्हणून. बट म्हाका सद्या रेस्ट करपाक न्हय म्हाजे कडेन टायमूच ना. खरें सांगता तुमकां हांव एक्सप्लेन सुद्दां करूं शकना. इतली कामां सद्या म्हाजे कडेन पडलेली आसा. आयज तर न्हय मिरसांगो सुकत घातले ते आतां कटींग करूंक जाय आनी हेल्पाक कोण ना म्हाजे कडेन सद्या. हांव आनी मम्मीच आसा. इवन आयज संजू सुद्दां येवचो ना कारण तेका पॉसिबल ना खंय. सो सांजचो कितें तरी ट्राय करता म्हटलां तेणी तेका लागून. सो मिरसांगो सुकत घातले ते कटींग करूंक जाय, एपार भाजूंक जाय, मसालो पॅकींग करूंक जाय, मागीर तुमकां स्टॉक दाखोवंक जाय. अशें भरपूरशीं कामां आसा. आनी तेतूंतल्या तितून न्हय हालींच्या दिसांनी जागरण जाता पॅकींग बीन 2-2.5 जायसर. सो तेका लागून आनी बॅकग्रावंडाक आमचें माजर आड्डता. तेका कळ्ळें हांगसर हांव येयलां म्हणून. सो आड्डता आतां. तर अशा तरेन आसा. आनी अशें दिसतालें की आयज रेस्ट करपाचो. पण आयज जर रेस्ट केलो जाल्यार आयचें काम न्हय फाल्यां पडटलें परत. आनी फाल्यां परत कामाचो लोड जातलो. तेका लागून तेंय बी करूं शकना. सो अशा तरेन आसा. तर पळोवया आयज कसो कितें व्हिडिओ जाता तसो हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. जर व्हिडिओ करूंक ना न्हय जाल्यार तुमकां अपडेट मेळचो ना. तेका लागून व्हिडिओय गरजेचो आसा. सो जाता तितलो अपडेट दिता तुमकां. ओके. कारण काम आनी व्हिडिओ न्हय मॅनेज जायना. आनी दोगांच आसा आमी. सो सगळे मिरसांगो वजन करूंक जाय. मागीर ते जितले क्वॉन्टिटीन जाय ते भाजूंक जाय. सो ते वायज न्हय वजन बीन करचें पडटा प्रॉपर. तेका लागून सो जाता तितलो व्हिडिओ तुमचे बरोबर शेअर करता. ओके. सो चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया. कारण आयज एपारूय भाजूंक जाय आनी एपार जो आसा तो भरपूर क्वॉन्टिटीन आसा तेका लागून. सो चला. तर सद्या तर हांगसर मम्मीन सकाळीच मिरसांगो सुकत घातले. कारण वताचो कांय भरोसा ना. म्हटल्यार वेदर चेंज जाता न्हय तेका लागून मम्मीन पयलीं सकाळी मिरसांगो सुकत घातले. तुमी स्टार्टिंगूच पयलेच आसतले. तर हे पळयात हे आसा ते मिरसांगो जे आमकां एक्चुली आतां कटिंगेकूय घेवपाक जाय. आनी कटींग करपाक जाय तेच्या मागीर 2-3 दीस प्रॉपर सुकोवपाक जाय. कारण न्हय कस्टमायज ऑर्डरी सुद्दां आसा. नॉर्मल ऑर्डरी सुद्दां आसा. प्लस कस्टमायज ऑर्डरी सुद्दां आसा. तेच्या भायर हळदीची ऑर्डर आसा. टर्मरीक हळद गांवठी हळद तेजी ऑर्डर आसा. प्लस कस्टमायज रेड चिली पावडर, कस्टमायज गांवठी मिरसांगांचो पावडर अशे भरपूरशे ऑर्डरी आसा. डिटेल्सान व्हिडिओ थ्रू शेअर करतलें हांव तुमचे बरोबर. ओके. सो सद्या हळद बीन आसा म्हाजे कडेन. जर कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा.
और व्हॉट्सॲप करा. ओके, तर चला तर काम स्टार्ट करता हांव. आतां सद्या म्हजे कडेन टायम ना, तितलो टायम वेस्ट करूय बी शकना. सो अशें तर हे सुकोवन ते हांगसर काल जे हे केलें न्हय, काल म्हटल्यार पयर काड्याचे ते सुकत घातल्या मम्मीन हांगसर. सो चला तर तुमकां थोडो थोडो अपडेट दिता येपयात हांव. सो चला सगळ्यान पयलीं एपार काडून घेता आनी एक थोडो थोडो तुमकां अपडेट दिता. आतां हांगसर हांव एपार काडून घेतलें, म्हटल्यार सेपरेट करून घेतलें, म्हणजे म्हाका क्लीन करपाक खूब इजी वयतलें. कोथमिरी. तर गायज ह्या व्हिडिओनसून न्हय म्हाका तुमकां एक धाकटीशी रिक्वेस्ट करपाची आसली आनी एक मॅसेज सुद्दां सगळ्यांक पावोवपाची आसली. हांव जाणा तुमी म्हाका भरपूर अशे कॉल करता, म्हटल्यार न्हय व्हॉट्सॅपार, इंस्टाग्रामार, फेसबुकार, मागीर नॉर्मल कॉल सुद्दां करतात आनी तितून न्हय हांव तुमकां टायमार रिप्लाय दिवपाक पावना, टायमार कॉल करपाक पावना. ताका लागून सगळ्यांक न्हय हांव खरेंच सॉरी म्हणटा. पूण न्हय म्हाका एक तुमकां रिक्वेस्ट करपाची आसली, तुमी मातशी म्हाका न्हय अंडरस्टँड करून घेया. कारण न्हय हो जो बिझनस आसा न्हय तो चडान चड हांवूच पळयता, म्हटल्यार बारीकान बारीक ज्यो गोश्टी आसा न्हय ते हांवूच हँडल करता. सद्या म्हाज्या न्हय अंडर हेल्पाक अशी कोण ना, हांवें हेल्पाक सद्या कोण घेवंक ना, कारण टायम टू टायम हेल्पाक तशी मेळना. ताका लागून सो कॉलिंग म्हण या ऑर्डरी नोट डावन करून दवरप म्हण, मागीर मटेरियल हाडपाक वच, मागीर मिरसांगो देड काडप, हे सगळे गोश्टी ज्यो आसता न्हय ते चडान चड हांवूच पळयता. तशी म्हाका मम्मीची आनी संजूची हेल्प आसा, पूण बारीकान बारीक ज्यो गोश्टी आसा न्हय ते हांव चडान चड पळयता. तितून न्हय व्हिडियो बी एडिटींग करप आसता, ब्लॉग बीन शूट करप आसता. सो म्हाका न्हय टायम टू टायम न्हय कॉलिंगेचेर रावपाक मेळना. तरी बट न्हय तुमी म्हाका मॅसेज करून दवरूं शकता. हांव जशें फ्री जातलें तशें तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाची शुअर ट्राय करतलें. आय होप सो तुमी म्हाका अंडरस्टँड करून घेतली. अर्शी न्हय 12 जाल्ली आसा आनी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो आतां हांव कंटिन्यू करता. म्हटल्यार वदळच्यान न्हय व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकच ना, कारण मम्मीक न्हय मसालो बीन सगळो क्लीन बीन करून दिलो आनी तेज्या भायर आतां मम्मीन भाजपाकूय स्टार्ट केल्लो आसा. म्हटल्यार वदळच्यान मसालो भाजप सद्या स्टार्ट आसा. सो म्हटल्यार आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करुया. तर आतां हांव येयला घरान, कारण मशीन व्हरपाक जाय आसलें, वेट मशीन, कारण मिरसांगांचें बीन वजन करपाक जाय न्हय ताका लागून. आनी घामा घूम सामकें अवतार पळय कसो जाला तो सामको. सो म्हटल्यार थोडेंशें उदक पिवया. आनी इतली गरमी जाता भयंकर सामकी हां, भरपूर अशी गरमी जाता. आनी तेज्या भायर मसाले भाजतना आनीक हीट सामकी गरमी जाता. सो आतां वजन घेवन वयतलें आनी प्रॉपर न्हय सगळे मिरसांगो वजन करपाक जाय. आयचो दीस न्हय असोच कामानूच वयतलो. सो मम्मी थंय मसालो भाजता, म्हटल्यार सद्या एपार तिचो भाजप चालू आसा आनी तेच्या मागीर ती मिरसांगो भाजून घेतली. आनी हे पळोवया मिरसांगो आतां केन्ना देड बीन काडूंक गावता ते. सो मदीं मदीं व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता. आनी जर कोणी मसालो अजून ऑर्डर करूंक ना सपोज जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, तुमी ऑर्डर करूं शकता. ओके. सो वेट मशीन बीन घेतलें हांवें आनी घरातलें जें कितें काम आसलें तें करून घेतलें. आतां वेट मशीन घेवन परत आसलें तशें मम्मी कडेन वयता आनी हे बरें सुकले जाणा. हे पळयात बरें मातशें कडक वत येयलें. पांय मातशें करपता, पांयान चप्पल ना ताका लागून हे तापले न्हय. सो ताका लागून मदीं मदीं व्हिडिओ न्हय कंटिन्यू करता. प्रॉपर आयचो व्हिडिओ न्हय म्हाका कंटिन्यू करूंक पॉसिबल जायना. सो मातशें तुमी अंडरस्टँड करून घ्या म्हाका. अशें न्हय काड्याचें साहित्य आसा न्हय तेंय बीन सुकत घालता. म्हटल्यार काडो करपाक जें घेतला न्हय ताका हें साहित्य लागता. हे पळयात. सो आनीकूय थोडेशें तिरफळां बीन मागीर घालतली आमी, बट सद्या अशे तरेन त्या काड्याक न्हय हें साहित्य लागता. सो मम्मी म्हणपाक लागली सुकत घाल. सो म्हटलें सुकत घालया मातशें आनी बरें करपोन येतलें. तर सद्या आमी न्हय मिरसांगो भाजपाक घेतलेले आसा. आनी कितें करता जाणा, मिरसांगो जे आसा न्हय ते आमी कमी कमी क्वॉन्टिटीन घेता, म्हटल्यार एकदम घेयना, कारण क्वॉन्टिटी चड आसल्या कारणान न्हय त्रास जाता. सो आमी अशें डिसायड केलें की 1-1 किलोच घेवपाचें भाजपाक, म्हणजे बरें जातलें, खणखण बीन पडचो ना. आनी आय थिंक सो 12:30 बीन क्रॉस जाली आसतली, काय खबर टायमींग काय खबर ना, पळोवंकूय ना. जेवण बीन केल्लें आसा. सो हे सगळें करतली आनी मागीर फ्रेश बीन जातली आनी सांजच्या टायमार मागीर बाकीचें काम करून घेतली. अशा तरेन प्लॅनिंग आसा सामकी. सो सांगता मागीर तुमकां कसो कितें अपडेट आहा तो. तर हे पळयात हांगसर घातला काड्याचें साहित्य आनी
अशें तरेन सद्या नाही वेदर पयात पावसाचे कशी दमट जाल्या हांगसर आनी आमचे मिरसांगो भाजप सद्या चालू आसा. अजिबात वारो ना काय ना. त्या सायडीन न्हय पावसान भरपूर असो काळोख केला सामको. सो पावसाची न्हय हलकीशी दमट जाल्ली आसा आनी मिरसांगो आमचे भाजप एका सायडीन चालू आसा. थोडेशे मिरसांगो न्हय भाजून घेतलेले आसा आनी आय थिंक सो फाल्यां थोडे आमी भाजतली कारण आयज सगळें जावचें ना आनी मिरसांगोय थोडेशे आमकां कमी पडटा सो ते हाडचे पडटले. सो तेका लागून पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. आनी बाकीचे आयज थोडेशे भाजून दवरतले. आवाज येतलो तुमकां मम्मी भाजता फाटल्यान मिरसांगो आनी कितें देड कितें तरी जाला कितें तरी टायमींग देड कितें तरी जालें जाल्या शिवाय घरान वचूंक गावचें ना कंप्लीट करूनच वयतली. आनी हे पळयात त्या सायडीन न्हय काळोख केल्लो आसा पावसान हलकोसो हे पळयात. सो मिरसांगो आमी नाल्यार न्हय आतां भरतली कारण सुकत घातल्या न्हय ते म्हणटा मम्मी भरून घेवया दमट जाता अचानक पावस येत न्हय जाल्यार भरपाक आमकां त्रास जातलो तेका लागून. सो नाल्यार मागीर भरतांक बरो टायम वयता न्हय तेका लागून. चला मिरसांगो हांव न्हय भरून घेता कारण पावसाची कांय गॅरंटी ना तेका लागून अचानक पावस येता मागीर. सो मम्मी म्हणपाक लागली भरून घे तूं म्हणजे लागीं बीन करून घे त्या म्हणसर आपूण मिरसांगो भाजून घेता. सो मातशें कुरकुरीत जालें तें कितें दमट जाता पावस दमट करता आनी ते दीस तर अचानक पावस येयला सो त्या परस न्हय रिस्क घेवपाचेंच ना. एक कमी आसत न्हय जाल्यार भरून बरें पडटा. हे चड आसा मिरसांगो सो भरपाक त्रास जातलो त्या परस न्हय ते आमी पयलींच एडवान्स भरून घेतलेले खूब बरें न्हय टेन्शनूच ना. मागीर मातशें सुकलें तें एक तर न्हय पांय तापतात सामके गरमेन तापल्या हे न्हय तापला सामकें कडक. सो गायज आमी न्हय येयली घरान आनी हांव फ्रेश बीन जालें. आतां मम्मी फ्रेश जातली. सो एक्चुली न्हय व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांवें कंटिन्यू करूंकच ना आतां कंटिन्यू करता. म्हटल्यार न्हय मिरसांगांची फूल बॉडीक एकदम न्हय तिकसण बसली आनी खाज येवपाक लागली. सो तेका लागून म्हटलें व्हिडिओ मागीर कंटिन्यू करया पयलीं फ्रेश बीन जावया. मिरसांगो बीन भरून घेतले आमी आनी आसले तशेंच सुकत दवरले. सो आतां जेवपाक जाय 2:30 जाली आनी तकली म्हजी असली दुखता जाण सामकी वताक नाचून नाचून न्हय तकली सामकी काबार जाता. सो आतां जेवतली बीन आनी सांजच्या टायमार मागीर आमी मिरसांगो कट करतली अशे तरेन प्लॅनिंग आसा आमचो. मातशी रेस्ट बी करतली आतां आमी जेवन रेस्ट करतली जेवन मातशें हांव न्हिदतलें मम्मी बीन मातशी एक न्हीद काडटली आनी तेच्या मागीर फुडलें काम जें आसा न्हय तें कंटिन्यू करतली. हातीक न्हय न्हालें तरी न्हय खाज पडल्या सामकी खाज येता सामकी हातीक बीन सामकी तिकसण बसल्या न्हय तेका लागून. सो जेवपाक कितें स्पेशल आसा न्हय तें दाखयता तुमकां. ओके चला. आनी पयलीं शीत आसा तेच्या उपरांत हांगसर मम्मीन खुबे केले हे पयात गरम मसाल्याचे ऑमलेट आसा आनी तेच्या मागीर हांगसर आमो आसा मानकुराद हो पयात. अशे तरेन आमी सद्या जेवपाक बसले. पयात हांगसर मम्मी हाय करता तुमकां जेवपाक आपयता तुमकां. सो चला तर जेवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां. 2000 years later. सांजी न्हय 5:30 जाल्ली आसा आनी आतां हांव खंय तरी व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हटल्यार कंटिन्यू करता एक्चुली. सो जेवलें बीन आनी एक्चुली आमचो प्लॅन आसलो जेवून बीन मागीर सांजच्या टायमार म्हटल्यार आतां आमी मिरसांगो बीन कट करतली म्हणून. बट तशें कांयच जावंक ना. आमी जेवली बीन आनी हांव आनी मम्मी न्हय न्हिदोवन दिलें कारण जायना जालें सामकें जीव जॅम जालो काबार जालो सामको. म्हाजो फेस पळोवन तुमकां कळटा आसतलें. तर आसूं म्हटलें मम्मीक आतां मिरसांगो बीन आमी कट करया नाका आनी पावसाचें वेदर जाल्लें आसा सो ते मागीर भायर घेवन बसतली अचानक पावस येयलो जाल्यार वारो बीन मारता सामको. सो तेका लागून आसूं म्हटलें फाल्यां आमी तें कटींग करपाक बसया आनी तें कितें रोखडेंच जावचें ना. एटलिस्ट 2 दीस तरी वयतले आयज फाल्यां तरी वयतले. खूब आसा ते 10-15 किलो कितें तरी आसा ते तेका लागून. सो अशे तरेन आनी बरी न्हीद काडली खूब दिसांनी बरे तरेन. जिवूय जॅम जाता न्हय सगळें काम करता करता म्हणसर. सो म्हटल्यार आतां एटलिस्ट व्हिडिओ एंड करया आनी भायर न्हय हलकोसो गडगड चालू आसा आनी प्लस वारो सुटला. सो बरें दिसता वेदर मातशें थंड जाल्लें आसा
गरमी जायना बट थंड अशें. एक तर हो पावस न्हय खंय तरी पडला आसतलो ऑर हांगा खंय तरी पडपाचो आसतलो. सो गायज असो आसलो म्हाजो आयचो ब्लॉग व्हिडिओ आणि व्हिडिओ हांगसर हांव आतां एंड करता. आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करून. आणि जर कोणी आजून मसालो जर ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करूं शकता. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता. सो तेजेर तुमी म्हाका कॉल करपाचे ऑर वॉट्सॅप करपाचे. सो हांव तुमकां डिटेल्स म्हणजे लिस्ट जे आसा न्हय मसाले रिलेटेड जितले बी लिस्ट आसा न्हय ते डायरेक्ट हांव तुमकां वॉट्सॅप करतलें. सो वारो स्टार्ट जालो. सो माड बीन कसले हालतात जाणा. तर गायज चला तर बाय बाय. तरेन वेदर जाला आनी मदीं मदीं न्हय वारो सुट्टा सामको. म्हटल्यार पावसाचें कशें न्हय वातावरण जाल्लें आसा भायर. हें पळयात बरें दिसता पण थंड वारो मारता सामको.